फोंडेच्या कांत्री मैदानावेल्या स्तंभार फोंड्यांतल्या ह्यात आशिल्ल्या 32 सुटके झुजाऱ्यांची नावां बरयतले। हे काम येता त्या 18 जूना पयलीं करपाचो यत्न आसतलो म्हूण पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन ढवळीकार उलयलो। फोंडेच्या सुटकी झुजाऱ्यांनी क्रांती मैदानाचें काम बेगीन करचें आनी सुटके झुजाऱ्यांची नावां स्तंभार घालची, तांच्या कामाची म्हायती बरोवची म्हूण मागणी केल्ली। सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे आज 32 स्वातंत्र्य सैनिक आमच्या फोंडेच्या हयात आसा। 32 त्यांच्या ह्याच्याप्रमाणे आणि ही 32 नावां 18 जूना पर्यंत तांच्या हयातीत घालपाचो प्रयत्न म्हजो आसा आणि म्हजे बरोबर आर्किटेक्ट सादले जो कन्सल्टंट आणि आर्किटेक्ट ह्या प्रोजेक्टाचो आसा। इमिजिएट काउन्सिलाच्या माध्यमांतल्यान जातले आणि एक म्हणजे इंदिरा मार्केट जे आसा ते कंप्लीट इंदिरा मार्केट आम्ही रिकन्स्ट्रक्शन करतले। बस स्टँड हांवें ताची परिस्थिती आणि आसा त्या लोकांक आमी जितली एरिया तांचे कडेन आसा ती एरिया तांकां दितले। आता पळोवया गोंयच्या कांय सरभोंवतणीच्यो खबरो। मडगांवां मार्केटात पालिकेन प्लास्टीक पिशव्यो विकतल्या पसरकारा आड मोहीम सुरू केल्या। लोक परते प्लास्टिक स्टार्ट केले आणि परतो ड्रायव्ह चालू केला। म्हणजे मार्केटा भितर मेळा तर 2-3 केसी मेळा आमकां। बाकी सगळ्यांनी कॉटन बॅग्स यूज करतात आणि पेपर बॅग्स यूज करतात। सो ड्रायव्ह म्हणजे सदां चालू उरता। फायन कितली आसता? फायन एक्चुअल फायन सध्या आता मार्केटान 1,000 फायन घातला। इन केस फुडें जर मेळ्ळें जाल्यार आनी मागीर हाय फायन आसतलो। म्युनिसिपालिटी मार्केटवाल्यांकूच टार्गेट करता। खंय फेस्तांनी वच टोटल प्लास्टीक आसता, सेला वच टोटल प्लास्टीक आसता। हांव एकूच चीफ ऑफिसर सांगपा मार्केटिंग चीफ ऑफिसराक सांगपा सोदता, तुमी प्लास्टीक टोटल बंद करता जाल्यार टोटल बंद करा। फक्त येता मार्केटान तालावन दिता, कित्याक आमी लागीं लागीं शॉपां तांकां आमकां तालावन दिता। आतां टोटल फॅक्टरी चालू आहा। गव्हर्मेंटाची कितें आहा, फॅक्टरी कडेन थंय टॅक्स खावप आनी हांगा टोटल हांगा पोती विकल्यार आमकांय तालावन दिवप। हांव गव्हर्मेंटाक सांगपा सोदता प्लास्टीक टोटल फॅक्टरी बंद करा म्हणून। दक्षिण गोंयचो खासदार नरेंद्र सावयकारान प्रधानमंत्री मोदीच्या 4 वर्सांच्या कामांची माहिती दिली। आणि ही 48 महिने भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराचे, नरेंद्र मोदी सरकाराचे आणि त्याच्या पयलींचे 48 वर्सां जी आसात ही काँग्रेस पार्टीची। ह्याचो जर सादो नियाळ जर मांडत जाल्यार वेगवेगळ्या क्षेत्रा भितर डेव्हलपमेंटाचो फक्त अजेंडा दोळ्यामुखार दवरून हे सरकारान केल्ली कामां ही सगळ्यांच्या नदरेक येता। पणजेच्या रोटरी क्लबान होणा हायस्कुलात भुरग्यां खातीर म्हूण वॉटर फिल्टर आनी हेर सुविधा दिल्यो। आमी रोटरी इंटरनॅशनल आणि प्रायम मिनिस्टरचो स्वच्छ भारत ह्या हातून विन्स प्रोजेक्ट म्हणून एडॉप्ट केल्लो आसा। विन्स म्हणजे वॉश इन स्कूल आणि वॉश इन स्कूल म्हणजे वॉटर सॅनिटेशन आणि हायजीन हे आम्ही एरियाज स्कुलांनी कव्हर करता। तातूंत भितर रिपेअर्स, रिनोवेशन, न्यू टॉयलेट ब्लॉक्स, ड्रिंकिंग वॉटर फॅसिलिटीज, हात धुवपाक हँडवॉश स्टेशन्स आणि मेन्स्ट्रुअल हायजीनचे वेंडिंग मशीन आणि डिस्पोजल। आज तुमकां आनी एक सुविधा मेळ्ळी आणि ती सुविधा जास्तीत जास्त करून वापरपाची, बरे भशेन वापरपाची आणि ताजो लाभ घेवपाचो ही तुमची जबाबदारी आसा। तशेंच हांव रोटरी क्लब मिड टाउनाचे अभिनंदन करता की तांच्यांनी इतले पयस येवन थंय हरशी पणजेचो क्लब तांकां अशी एक्टिव्हिटी फक्त पणजे लागता, पूण बाबा आशिश वेर्लेकार आनी तांची जी टीम आसा तांच्यांनी म्हळें पणजे सगळी साधन सुविधा आसा म्हणून आमी खंय तरी भायर वचून खरीच गरज आसा थंय मदत करची। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक।